परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घुर्डेचो खुनी राजकुमार सिंगाक एटीएम कशें वापरप ते खबर नाशिल्ले म्हण चौकशींतल्यान स्पष्ट जाला। मोनिकाचो खून केले उपरांत ताचे एटीएम घेवन राजकुमार परवरे एटीएमात पावलो। मात बऱ्याच खेपे एटीएमांतल्यान पयशे काडपाक फेल जाले उपरांत ताणें लायनीत आशिल्ल्या एका कस्टमराची मजत घेतली। एटीएमात सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा हे आरोपी राजकुमाराकय खबर नाशिल्ले। एटीएम बुथांत आशिल्ल्या सीसीटीव्ही फुटेजीक लागून गोंय पोलिसांक मोनिका घुर्डेच्या खुन्याक अटक करपाक मजत मेळ्ळी। आरोपी राजकुमारान खंय केन्नाच एटीएम वापरूंक नाशिल्ले। मोनिका कडच्यान एटीएम आनी पिन नंबर घेवन राजकुमार परवरे एटीएमात गेलो। थंय एटीएमातले पयशे काडपाक जमना जाल्ल्यान ताणें लायनीन आशिल्ल्या दुसऱ्या कस्टमरा कडच्यान एटीएमातल्यान पयशे काडपाक मजत घेतली। आरोपी राजकुमाराचो व्हिडिओ एटीएमाच्या सीसीटीव्हींतल्यान रिकॉर्ड जाल्लो। राजकुमार म्हणटा एटीएमात सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा म्हूण ताका खबर नाशिल्ली। खबर आशिल्ल्यार खंय तो तोंड लिपोवन एटीएमात वचपाचो। परवरे पयशे काडले उपरांत तेच एटीएम कार्ड ताणें कितलेशेच फावट वापरून पयशे काडले। ते भायर कार्ड वापरून नवे कपडे घेतले। एटीएमाच्या ट्रान्झॅक्शनांक ट्रॅक करून पुलिसांनी निमणे आरोपीक बेंगलोराक धरलो। राजकुमाराच्या घरच्यां कडेन इंग्लीश दिसाळे द इंडियन एक्सप्रेसान केल्ले चौकशेंतल्यान कांय गजाली मुखार आयल्यात त्यो अश्यो। राजकुमार भटिंडा पंजाब रावतालो। 2013 सावन ताणें घर सोडिल्लें। तो सेक्युरिटी म्हूण घरच्यांक खबर नासलें। केल्ले गुन्यांवाची खर ख्यास्त दिवची अशें घरच्यांचें म्हणणें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मायनिंग सर्वेलन्स सिस्टमाचे केंद्रीय खण मंत्रालयान शेनवारा दिल्लीत उक्तावण केले। ह्या सिस्टमाचो उपेग करून सामान्य मनीस पासून बेकायदेशीर खणींची कागाळ करूंक शकता। त्या भायर सॅटेलायटाचो उपेग करून बेकायदेशीर मायनिंग ट्रॅक करूं येता। बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय करपाची जबाबदारी राज्य सरकाराक दिल्या। अशेच तरेची सिस्टम रेवे सारख्या मायनर मिनरलाकय करपाचो काम चल्ला। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलान मायनिंग सर्वेलन्स सिस्टमाचे उक्तावण केले। या सिस्टमा प्रमाण सध्याच्या मायन लिजाच्या सीमेपासून 500 मीटर मेरेन बेकायदेशीर काम दिसल्यार कोणाकय कागाळ करपाची तरतूद केल्या। गोंयांत पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट करताच हे सिस्टमी खाला सुमार 42 ट्रिगर पॉइंट सापडले। म्हळ्यार 248.88 हेक्टर सुवातीत कथीत बेकायदेशीर मायनिंग चलिल्ल्याचो दुबाव। ही सिस्टम कशी काम करता ते पळयात। सॅटेलायटाचो उपेग करून हे सिस्टमी खाला मायनिंग वेव्हाराचेर नदर दवरपाची तरतूद केल्या। कोणाकय दुबाव आसल्यार ताणें मायनिंग खात्याच्या वेबसायटीर वचून लॉगइन करचें। ज्या वाठारांत बेकायदेशीर मायनिंगाचो दुबाव आसा ताचो सॅटेलायटा वरवीं शोध घेवन तो फोटो खात्याक धाडून कागाळ करची। कागाळ केल्या उपरांत राज्य सरकारान 7 दिसां भितर ताचेर कारवाय करपाक जाय। रेंव चिरे आनी हेर मायनर मिनरलां खातीर अशी सिस्टम करपाचें काम चल्लां। Rather than just keeping on crying, this is country, everything is going wrong. यानी कोई भी आदमी कहीं से भी इस मोबाइल लैब से इंडिया के अंदर वहाँ का नेट कम लेकर के उसका फोटोग्राफ जैसे ही सेंड करेगा तो उस नक्शे पर वहीं पर आकर के आपके उसी पॉइंट के सामने से पड़ जाएगा। और उसका एक ट्रिगर भी होगा कि इस जगह पर इस तरह का एक फोटोग्राफ आए। Is the sole domain of the state government. We are just facilitating, as our honorable minister has explained. So we will give this result to the state government, and the state is supposed to take action under section 23C of MDR Act regarding illegal mining. Ma'am, you don't have any powers under the federal structure of governance in the country. The state government alone has the powers to take action and follow it through. As things stand, we don't have any power to take action for the center. केंद्र सरकार सध्या MTS सॉफ्टवेअर डेव्हलप करता। या सिस्टमाचेर लिजा खातीर अर्जापासून ते सगळे प्रक्रियेचो व्यवहार सोपेपणान आनी एका जाग्यार करूं येता। तशेंच मायनिंगात काम करपी कामगारांची पुराय नोंदणी करपाचो सॉफ्टवेअर करप चल्ला। इसको हम अभी देखते हैं कैसे इसको बाकी माइंस एक्टिविटी में इसको ला सके। दैट विल बी अ वेरी प्रोग्रेसिव मेजर जिससे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी उनके मिनिमम वेजेस मिले, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, उसके लिए भी लाभ। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं इसको फॉलो थ्रू करूंगा। लेकिन उसके आने से एप्लीकेशन से
फाइनल माइनिंग लीज और उसके बाद उसकी ऑपरेशंस सभी कुछ प्रॉपर्ली पब्लिक डोमेन में भी आएंगी और जो भी डीलर्स किधर भी होते हैं उन सब डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस भी पब्लिक डोमेन में आएगी। तो ये एमटीएस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। शाह आयोगाच्या रिपोर्टात लुकसाणीचो आकडो 35,000 कोटी म्हणून दिल्लो। ह्या आकड्याची फेर तपासणी करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला। सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन फेर तपासणी केल्या उपरांतच लुकसाणीचो आकडो निश्चित जातलो। तसेच प्रकरण न्यायालयात आशिल्ल्यान बेकायदेशीर मायनिंगेत कोणाचेरूच कारवाई केल्ली ना। Is that the revenue loss which was estimated by the commission was challenged by the Goa government, and that portion of the commission's report was actually in a sense struck down by the Supreme Court. Supreme Court's order of April 2014 said that the commission of inquiry had not gone through the basic procedural requirement of affording an opportunity against whom they were recording findings, and therefore to that extent the Supreme Court has very clearly said that no prosecution can be launched purely on the basis of the findings of the Shah Commission with respect to Goa. This is the factual position. Right. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी। गोयात मायनिंग परत नेटान सुरू जावं येता। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण लीज धारकांनी आपापल्या लिजांचेर मायनिंग सुरू करपाचें थारायला। खण खात्यात सुमार 89 लिजा रिन्यू केल्यान तातूंतली सुमार 49 लीज धारकांनी नव्यान मीन काडपाचें थारायला। 62 लिजांक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वॉटर अँड केअर कन्सेंट दिला। खणबंदी उपरांत आता मायनिंग परत नेटान सुरू जावपाची चिन्हां वाढल्यात। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण लिजा रिन्यू केल्ल्या लीज धारकांनी ह्या सिजनात नव्यान मीन काडपाक नेटान सुरवात करपाचें थारायला। सरकारान सुमार 89 लिजा रिन्यू केल्यात। 62 लिजांक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान वॉटर अँड एअर कन्सेंट दिला। तातूंतल्या सुमार 49 लीज धारकांनी मायनिंग सुरू करपाचें थारायला। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्या लीज धारकांनी नव्यान मीन काडपा खातीर खात्याकडे अर्ज केला। गेल्या सिजनाक सुमार 39 लीजवाल्यांनी मेळून सुमार 7.12 मिलियन टन मीन काडिल्ले। सुप्रीम कोर्टान गोंयाक 20 मिलियन टनाचे कॅपिंग घाला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। घेऊया एक ब्रेक।